आज हांव पंचखातीचे मोदक करता। हांगा ते गणपतीची मुर्ती आशिल्ली। ओम गम गणपतये नमः। श्री स्वामी समर्थ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज असा बुधवार आणि आज डेट 25 जानेवारी आणि आज गणेश जयंती। सो तुमकां सगळ्यांक गणेश जयंतीची खूप खूप शुभेच्छा। गणपती बाप्पा तुमच्या सगळ्यांच्या जीवनात सुख हाडू, समाधान हाडू आणि तुमचे सगळे मनोकामना पूर्ण जाऊ। आज हांवें लायला मेहंदी माथ्याक। माझे केस मदीं मदीं ग्रे जाल्या, नो इश्यूज, पण हांवें हांव मेथी लायता, केन्ना कलर बीन लायना केसाक। सो टील डेट हांवें केसाक माथ्याक फक्त मेथीच लायल्या आणि हांव एक तर बेळगांवच्यान हाडटा ती मेथी, पण ती सद्या सोंपल्या म्हणून हांवें नुपूर मेहंदी हाडल्या। ते पॅकेट हांवें उडयलें डस्टबिनान आनी दाखयतलें आशिल्लें। सो हांवें ही नुपूर मेहंदी लायल्या आणि ती कालयतना हांवें तेतून लिंबू पिळल्लो आणि कलर येवपाक हांवें बीटरूटाचो इल्लोसो ज्यूस तेतून घातला, सो दॅट बर्गंडी कलर येता। आणि आतां हांवें थोडो वेळ लावन दवरल्या। ती लायली की मागीर हांव आतां धुतलें, चड वेळूय दवरपाना बिकॉज आतां थंडीचे दीस, थंडी जावपाक शकता। सो आमकां एक्चुली फाल्यां लग्न आसा पिरणा। तें हांवें लास्ट टायम तुमकां दाखयल्लें न्ही, म्हजी नणन, ती कजन नणन म्हजी प्रतीक्षा म्हणून। सो ताजें लग्न आसा फाल्यां, हळद आनी परवा लग्न आसा म्हणटकीर तो सजना तो बनता है। सो हांवें लावून आशिल्ली मेहंदी म्हणून हांवें खूब दिसांनी लायल्या ही। सो हांव ही धुता, न्हाता आणि तुमकां मेळटा परत। आणि म्हजे हात पळयात, मेहंदी लायल्या हांव हातानूच लायता, ब्रश बीन यूज करना। सो म्हजे हात तशे मेहंदी लायल्या भशेन जाल्या। आतां म्हाजें न्हावून जालें, केस धुले हांवें आनी तेज्या पयलीं हांवें सगळें पुसून घेतलें, झाडून घेतलें आणि देवा कडेन सगळें निवळ करून घेतलें। आणि आज गणेश जयंती आसा। परत एकदा तुमकां गणेश जयंतीची खूप खूप शुभेच्छा। आणि आज गणेश जयंतीच्या निमित्तान हांव गणपती बाप्पाचो पंचामृताचो अभिषेक करता, तर तुम्ही पळयात। श्री गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये, ओम गं गणपतये नमः। 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 फ्रेंड्स, हे पंचामृत आणि पंचामृत तुम्ही जाणा, दूध घेवप म्हणजे फ्रेश दूध तापयनासतना आणि तेतून इल्लीशी साखर नाल्यार गोड घालप, साखर और गोड, आनी तूप घालप गांवठी, आणि मध घालप आणि धंय घालप। सो 5 आयटम घालून हे पंचामृत केलां। ओम गं गणपतये नमः। 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 ओम गं गणपतये नमः।
प्रणम्यं शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्देह्यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेन् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनानं श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम एकदन्ताय धीमहि वक्रतुण्डाय सर्वांगी सुंदर औतिशेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव रत्न खचित फळरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची युती कुंकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा झुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना दास रामाचा वटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव श्री गणेशाय नमः। अभिषेक करून जालो गणपती बाप्पाचो आणि आरती बीन केल्यो नैवेद्य दाखयलो नैवेद्याक हांवें तिळाचे लाडू दाखयले कित्याक सद्या हळदी कुंकू चालू आसा आणि आता हांव नैवेद्य करता आणि मोदक करता आणि तुमकां मेळटा परत। फ्रेंड्स नैवेद्य जालो सगळो नैवेद्य म्हणजे आमचे शीत डाळ भाजी कापां कितें गोड आनी आतां हांव मोदक करता आनी मोदक करपाक लागून हांवें हांगा पंचकात केल्या आज हांव पंचकातीचे मोदक करता आनी पळयात तुमी हांव कशें करतात ते। हांव सकल बसलां सकल बसपाक मातशें बरें जाता आनी हें लाटफळ्याच्या पोंदां हांव असो कपडो घालता चपाती करतना घालता हांव कित्याक तें हालना मागीर। पीठ हांवें मळून दवरलां हें वदोळ मैद्याचें तें मातशें परत एकदां अशें मळून घेता सॉफ्ट जालां तें कित्याक हें मैद्याचें पीठ मळटना हांवें तितून तूप इल्लें गरम करून घातलेलें आनी रवो घातलेलो मीठ घालूना कित्याक आमी नैवेद्य दाखयता न्ही सो मीठ घालना हांवें। सो हें आतां बरें सॉफ्ट जाल्लें आसा सो आमी मोदक करया आतां। म्हाका चड व्हडलें करपाचें ना सो हें आमी पंचकात घालया हितून
फ्रेंड्स, हे 21 मोदक करून झाले आणि ही त्यांची एक भयण म्हणजे एक नेवरी करतात म्हणटात. सो हे हांव आतां तळटा आणि हांगा तेल तापोवपाक दवरलां. तेल तापलां फ्रेंड्स. सो हो पयलीं एक हें घालून पळोवया. तापला जाल्यार कळटा, म्हणजे पिठाचो गुळो घालपाचो म्हणजे कळटा तेल तापला काय ना तें. सो असो वयर येयलो म्हटल्यार तेल तापलां. सो काडया आमी आतां भायर. ते मोदक रेडी आसात. आता ते हांव बाप्पाक दाखयता नैवेद्य. पळयात मोदक कशे केल्यात ते हांवें. फ्रेंड्स, आमी आतां गायक पान दिवन येतात. हांगा ते गणपतीची मुर्ती आशिल्ली. आम्ही येयला आशिल्ली. आम्ही येयला तेन्ना नासली. मागीर देवळांच्यान येवन आमी विशालाल्या फ्रेंडाक म्हणजे विकास बाईक आमी एअरपोर्टाचेर ड्रॉप करपाक गेल्ले. बरें दिसता हांगा. फ्रेंड्स, वचून आयली आमी. गायक पान दिलें आणि मागीर येतना देवळानूय बीन वचून आयली आणि आमकां देवळान आरती मेळ्ळी गणपतीच्यो. आणि बरें जालें, म्हणजे कंप्लीट जालें म्हजें आयचें हें व्रत म्हटल्यार जाता. सो आरती मेळ्ळी आणि येतना आमकां पुरी आनी उसळी दिल्ली थंय. सो आतां रातचें हरशीं म्हूण हांव जेवपाचें नाशिल्लें, पण हांवें ते पुरी आनी उसळी खाल्ली. आणि आयचो दीस बरो गेलो गणेश जयंतीचो. आणि गणपती बाप्पा सगळ्यांक सुखान दवरूं आणि गणबाप्पा तुजी कृपा दृश्टी आणि आशिर्वाद सगळ्यांचेर आसूं. जेणी जेणी तुजी सेवा केल्या सगळ्यांच्या मनोकामना तूं पूर्ण कर. आणि एक सांगपाचें म्हटल्यार आमी आतां 2 व्हिलराचेर गेल्लीं, स्कुटरीचेर. आणि फ्रेंड्स, इतली थंडी आशिल्ली, सामकें कुडकुडो खातालो. जॅकेट घातिल्लें बट तरी पण खूब थंडी आशिल्ली सामकी. आणि आतां हो ब्लॉग हांव हांगाच सोंपयतां. आणि तुमकां हो ब्लॉग आवडले आसल्यार खबर आसा तुमकां कितें करपाचें तें. लायक करपाचें, शेअर करपाचें आणि तुमी म्हज्या चॅनलार जर नवीन आसल्यार प्लीज सबस्क्राईब करात. आणि मेळया आमी बेगीन. बाय बाय. लव यू ऑल.